हॅलो गोंयकारांनी, हांव रणजीत पार्सेकर फ्रॉम आसगांव देवनागरी गोवन. तुम्ही पळोवंक शकता हो आमचो शिवोलचो रोड, शिवोलीम टू आसगांव, आनी हे रोडाची कितें हालत जाल्या तुम्ही पळोवंक शकतात. आनी हो हेका आतां 2 ते 2.5 वर्सां जाली रोडाचें काम चालू आहा आनी आजून हे रोडाचें कांयच फायनलायझेशन जावंक ना. आनी 2-3 फावटी खोडून उडयताले, खोडून उडयला, पण अजून कांयच फायनल जावंक ना. आणि तुम्ही पळोवंक शकता हो रोड एक देगेच्यान पळय सायडीक फूल रोड मदीं सायडीक अशें दिसता की तो ड्रेनेज खंय दिसता, आनी ड्रेनेज मारलेला अशें दिसता एक सायडीक. एक तर ही ड्रेनेज आसा, आमकां कळना आतां ही ड्रेनेज म्हणून कळना आनी हिवूय ड्रेनेज म्हणून कळना. सो आमकां दिसता हे रोडाकूय आनी एक ड्रेनेज मारलेली आसा. सो 2 ड्रेनेज खंय दिसता. पळोवपाचें तुमी. गेले 2.5 वर्सांनी हो रोडाचें काम चालू आहा. पळोवंक शकता मी उदीक फ्लो आता. हे आतां उदक कमी आसा पावस ना म्हणून, पण हेतून उदक फ्लो आता आनी गाडयो कितक्यो डॅमेज जातात. हेजे कोण पळयात, हे आनी एक ड्रेनेज मारलेल्या भशेन आसा पळयात. आख्खो फूल रोड हो सोनार खेडीसून स्टार्ट जाला पळय तो सकयल आसगांव 4 रस्त्या पर्यंत अहोच आसा हो रोड फूल. तुम्ही पळोवंक शकतात. पळोवंक शकतात हो फूल रोड, आख्खो रोड हो वयरसून सकयल पर्यंत 4 रस्त्या पर्यंत सोनार खेडीसून स्टार्ट जाला. ड्रेनेज मारल्यासारखी रोडाची कितें दशा जाल्या ती. वता आसगांवच्या रस्तो पळोवंक शकता. फूल रोड कोणाची डेथ सुद्दां जावंक शकता पडोन. तुम्ही पळोवंक शकता हो रोड. तुम्ही आख्खो फूल हो टील बॉबी बार म्हणून फुडें पासून तो हे रोड आख्खो कंप्लीट जाम जाल्लो आसा. पंचायत लेवल जी कोण अथॉरिटी कोणाची आहा पळय, कोणाच्या हातीन अथॉरिटी आहा पळय, तेंच्यांनी हो रोडाची बेगीनचे बेगीन फायनलायज करपाची की हो रोड खूपच वर्स्ट जाल्लो आसा आनी लोकांक खूब त्रास जाता आनी आमकां विलेजरांक सुद्दां. थँक्यू.